सध्या काकुलो जंक्शन ते टॉक मेरेनचो रस्तो उक्तो केला, पूण ताट माट ते टॉक पुला मेरेनच्या रस्त्याची हालत खूप वायट आसा। पावसान उदकाची पातळी वयर आयिल्ल्यान तशेंच 8 ते 9 मीटर खोल सिवरेजीचे काम शक्य नाशिल्ल्यान हे काम अर्दकुटे बंद उडयला। एसटीपी प्लांटाक ही नवीन पायपलायन जोडणी करपाक मेळूंक नाशिल्ल्यान आता पोन्न्या पायपलायनीचोच आधार घेतला। हे काम पुराय न जाल्ल्यान ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच करपी लोकांक अजूनय सुटकेचो श्वास घेवपाक मेळना। लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण कंत्राटदाराच्या चुकी खातीर ह्या वर्सा सिवरेजीचे काम पुराय जावंक ना। कंत्राटदाराक पावस सुरू जावचे पयलीं जमनी पोंचे सिवरेजीचे पायपां घालपाक वेळ आशिल्लो, पूण ताच्या हलगर्जीपणाक लागून फुडल्या वर्सा सिवरेजीच्या कामाक लागून परतून काकुलो जंक्शन ते टॉक मेरेनचो रस्तो फोडटले म्हूण स्मार्ट सिटीच्या उच्च स्तरीय अधिकाऱ्यांची माहिती। हांव आसा काकुलो मॉल टू टॉकार वचपाच्या रोडाचेर आनी हो रोड पणजेचो सगळ्यांत मोस्ट अनफॉर्च्युनेट रोड आमी म्हणपाक शकता, कारण फाटलीं 2 वर्सां हो रोड बंद आसा वेगवेगळ्या कारणां खातीर। पयलीं थंय फाटल्यान ब्रिज बांदपा खातीर बंद आशिल्लो, ताजे नंतर रस्तो करपा खातीर बंद जालो आनी फाटले कांय तेंप हांगा सिवरेजीची लायन घालपा खातीर हो रस्तो बंद आशिल्लो आनी हांगा मेजर काम चालू आशिल्लें आनी हें पावसा खातीर सद्या बंद जालां। आनी आमी पयलां ह्याच आमी ज्या जाग्याचेर उबी आसा होच रस्तो तो हांगा कंप्लीट खचिल्लो आनी कंप्लीट कॉलेप्स जालो सकयल, कारण हांगा प्रॉपर कॅर घेवनाशिल्लीं आनी मोठ्या प्रमाणाचेर हांगा काम चालू आशिल्लें मॅन होल बांदपाची आनी बाकीचे गोश्टी। कारण हो क्रिटिकल पॉयंट आसा ज्या जाग्या वयल्यान एक पणजेची कंप्लीट सिवरेज लायन मेन लायन आसा ती हांगच्यान एसटीपी प्लांटाक फाटल्यान एसटीपी प्लांट आसा ताका जॉयन जावपाचें आसा आनी तें काम जोरान चालू आशिल्लें, पूण पावसा खातीर उदकाचें लेवल हाय आशिल्ल्यान तें काम कंप्लीट जावपाक शकलें ना आनी फायनली तांकां हें काम हांगाच बंद दवरचें पडलें। आतां हो जो जागो आसा आतां इतले पर्यंत हें मेन एसटीपी पायपलायन आयिल्ली आसा आनी ताच्या फुडें आतां जी पायप आसा ती आतां तांच्यांनी टेम्पररीली एसटीपी पयलींची ओल्ड लायन आशिल्ली ताका जॉयन केल्लें आसा आनी ह्या रस्त्याचें एक दुर्दैव म्हणजे अजून हें काम कंप्लीट जाल्लें ना। आतां आमी आयकल्या भशेन एक हायली प्लेस सोर्सेसा कडच्यान कळ्ळां की हो रस्तो फुडल्या मे म्हयन्याक आतां हें परत हांगा खणपाचें आसा आनी हें पायप आसा तें पायप डायरेक्ट एसटीपीक जॉयन करपाचें काम जातलें, कारण ही जी लायन आसा ऑलमोस्ट 8 मीटर हांगा ह्या जाग्याचेर 7 मीटर खोल तांकां पायप वचचें पडटा आनी मागीर हाजे फुडें ती 9 मीटर पर्यंत खोल वता आनी उदकाची लेवल इतली आसा की पंप लावन उदक भायर काडचें पडटा। सो आतां हें लेट जाल्ल्यान शक्यच ना, कारण कॉन्ट्रॅक्टरान एक्चुली तांकां टायम आशिल्लो अशें म्हणटात तांचे थळावे लोक, पूण कॉन्ट्रॅक्टरान हें काम डिले केल्ल्या खातीर ही अशी परिस्थिती आयिल्ली आसा आनी परत आनी एक वर्स ह्या रस्त्याची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा। आनी तुमी हांगाय पळयतले फाटल्यान हो सद्याक रस्तो टेम्पररीली तांच्यांनी केला आनी ओपन केलो आसा आनी तो रस्त्याची परिस्थिती हालत आतां ऑलरेडी खराब जाल्ली आसा। ही पळय थंय हांगा व्हडले व्हडले फोंड पडल्या आनी सामकी वायट परिस्थिती आसा। सो हो रस्तो इतलो वायट परिस्थितीन आसा, फाटलीं 2 वर्सां जालीं हांगा लोक त्रास काडटा, धुल्ल खाता, रस्तो सारको प्रॉपर ना आनी अजुनूय आनी 1 वर्सभर ह्या लोकांक हांगा हेंच सोदचें पडटलें अशें पयल्यार दिश्टी पडटा।